नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कृषी येवजण्यांच्या प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. गोंयांतूय जाली कार्यावळ. म्हजें घर येवजण लोकां मेरेन पावोवपाक भाजपाची राज्यभर मोहीम. केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या हेर येवजणेची दितले म्हायती. नॅशनल पॅलिएटिव्ह कॅराचेर सांखळी जाली एका दिसाची परिशद. महाराष्ट्र, गोंय आनी गुजरातांतल्या प्रतिनिधी जाले वांटेकार. नाल्लाच्या उत्पादन वाडी खातीर पुराय सहकार्य दिवपाचे मुखेलमंत्र्यांचे उतर. राष्ट्रीय नाल्ल परिशदेक केले संबोधीत. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावेल्या होल्डिंग एरियाची रेल्वे मंत्र्यांनी केली पळोवणी. देशभरातल्या हेर कांय रेल्वे स्थानकारूय सुरू करतले ही सुविधा. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेतकारां खातीर आयज भारतीय कृशी अनुसंधान संस्थानात खासा कृशी कार्यावळी आयोजीत केल्ली. कृशी मळार येवजण्यांचो शुभारंभ तांणी आयज केलो. सुमार 42,000 कोटी परस चड मोलाच्यो ह्यो येवजण्यो आसात. ह्या येवजण्यांचो तांणी आयज बुन्यादी फातर बसयलो आनी लोकार्पण केलें. कृशी क्षेत्रांत पीएम धनधान्य कृषी योजना आनी दलहन मे आत्मनिर्भरता ह्या मिशनाचो तांणी शुभारंभ केलो. ह्या वेळार तांणी शेतकार तशेंच उत्पादक पंगडा कडेन उलोवप केलें. आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता है. हमें विकसित बनता है तो फिर हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा, सुधार करना ही करना होगा. इसी सोच का परिणाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना. और इस योजना की प्रेरणा बनी है आकांक्षी जिला योजना की सफलता. पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी. हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया. इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन. यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं जिले के हर नागरिक सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो. इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है. जैवीक शेती तशेंच नैसर्गिक शेतीचेर भर दिवपाचेर प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केलें. फाटल्या 11 वर्सांत ह्या दोनूय शेतीच्या वाडी खातीर सरकारान फावो ते प्रयत्न केल्यात अशेंय तांणी सांगलें. तशेंच कड्डण शेतीचेर आत्मनिर्भर जावपा खातीर तांणी उलो मारला. गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है. लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा. हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं. आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है. उसके लिए हमें योजना करनी होती है. हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है. खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है. इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है. साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्र्यांनी कृषी, पशुपालन, मत्स्यपालन, खाद्याची प्रक्रिया ह्या क्षेत्रात 5,000 परस चढ योजनांचो शुभारंभ केलो। अभी जो बाजार में से खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि त्योहारों के इस सीजन में किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर और भी सस्ते हुए हैं। जब देश में कांग्रेस सरकार थी तो किसान को हर चीज महंगी पड़ती थी। अब ट्रैक्टर ही देखिए, एक ट्रैक्टर पर कांग्रेस की सरकार 70,000 रुपये का टैक्स लेती थी। वहीं जीएसटी में नए सुधार के बाद वही ट्रैक्टर में सीधे करीब 40,000 रुपये सस्ता हो गया है। साथियों, किसानों के उपयोग की बाकी मशीनों पर भी जीएसटी बहुत कम किया गया है। जैसे धान रोपने की मशीन है, उस पर 15,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 रुपये की बचत पक्की हो गई है। थ्रेशर पर भी आपको 25,000 रुपये तक की बचत होगी। टपक सिंचाई, फवारा सिंचाई से जुड़े उपकरण हो, कटाई मशीन हो, सभी पर जीएसटी में भारी कमी की गई है। दिल्लीत जाल्ल्या कृषी अनुसंधान संस्थानाच्या कृषी कार्यावळीत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी ह्या कार्यावळीक संबोधित केले। कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरों को कम करके किसानों को बड़ी राहत दी है। छोटे ट्रैक्टर पर 23,000 रुपया बचेंगे, 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर लगभग 43,000 रुपया बचेंगे और बड़े ट्रैक्टर पर भी लगभग 65,000 रुपया तक बचेंगे। अलग अलग कृषि के यंत्र सस्ते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। किसानों का हित आपके लिए सर्वोपरि है और इसलिए इसी मंच से आपने उद्घोषित किया था कि देश के हित सबसे ऊपर है और किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। म्हजे घर ही येवजण लोकांमेरेन पावपा वांगडाच ह्या येवजणेविशीं भारतीय जनता पार्टी जागृताय करतली। सोमार सावन मया आनी दिवचलच्यान ह्या जागृताय मोहिमेक सुरवात जातली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली। भाजप वावुरप्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत ते काल प्रसार माध्यमां वांगडा उलयताले। हे बसकेंत म्हजे घर, जीएसटी उत्सव, केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या येवजणांचो प्रसार करपा विशीं तांणी म्हायती दिली। ह्या बसकेंत राज्यभरांतले पक्ष वावुरपी हजर आशिल्ले। म्हज्या घर ह्या सगळ्या लोकांच्या वचपा खातीर म्हजो कार्यक्रम जो ठरला सरकार म्हणून तो सगळ्या लोकांच्या मदीं पावपा खातीर आयची मिटींग आशिल्ली। त्या मिटिंगेच्या निमित्तान म्हजे घर योजना आमी सगळ्या लोकांच्या पर्यंत व्हरता येता सोमारच्यान सुरू जातले। पयलो कार्यक्रम आमच्या मया आनी बिचोलेंत जाता। दुसऱ्या दिसा असो वेगवेगळ्या जाग्याचेर लोकांक अवेरनेस करपा खातीर, समजून सांगपा खातीर म्हज्या घराचे विविध फॉर्म्स हाचें डिस्ट्रिब्युशन करतले। तांच्यांनी आपले सगळे डॉक्युमेंट्स लागीं करचे आनी मागीर एप्लाय करचे, सो डॅट 1972 गव्हर्मेंट लँड, कम्युनिटात लँड, रोका हाजे सगळी घरां जी आसा ती कायदेशीर करपा खातीर योजना आमच्या कार्यकर्त्यांकूय समजची आनी त्यांच्या मार्फत लोकां मदीं अवेरनेस चलची म्हणून हो आयचो प्रोग्राम आसा। केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो, म्हजे घर येवजण, जीएसटीचे दर कमी केल्ल्यान जाल्ले फायदे आनी आत्मनिर्भर भारत संमेलना संदर्भात कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केल्याचें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी सांगलें। ही कार्यशाळा आशिल्ली, त्या कार्यशाळेचे निमतान जे प्रोग्राम आसा म्हणजे एक आसा तो जीएसटीचो उत्सव जो आसा तो साजरो करतना प्रत्येकाच्या मतदारसंघात, प्रत्येकाच्या दारान वचून जीएसटीचो फायदो लोकांक कसो जालो तें समजोवपा खातीर एक सत्र आशिल्लें। ताजे नंतर दुसरें सत्र आशिल्लें आमचें आत्मनिर्भर भारत। जो आत्मनिर्भर भारत जाला त्या संदर्भांतल्यान संमेलनां जातलीं मतदारसंघांतल्यान। त्या संमेलनाच्या निमतान कितें आनी कितें पॉयंट्स आसात ते उलोवपाचे आनी जे हायलायट आसात ते एक सत्र। आनी तिसरें 150 वर्सां सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे जाल्ल्या कारणान तांचे निमतान ज्यो रॅलीज आसात आनी ताजो एक जो उत्सव आमी मनयतले डिसेंबर पर्यंत, ताजी एक कार्यशाळा। आनी चवथो म्हजें घर ही जी एक युनिक स्कीम जी सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हाडल्या।
भारतीय जनता पार्टी वेंचणुके खातीर सदांच तयार आसता. पक्ष 335 दीस काम करता अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगलें. भारतीय जनता पार्टी ही सदांच निवडणुकीक तयारच असते. आमचे 365 डेज काम चालू असतं. केन्नाच आयज रिजल्ट जालो आनी आमी जिखले म्हणटकीर सांजचे आमी बसया असले परिस्थितीन नासता. आमी फुडले 5 वर्सांची तयारी करतात. कार्यकर्त्यां मदीं चैतन्य उत्साह हे घेवनच आमी फुडें वतात. आमी विजनान काम करतात. 2047 जर म्हणजे ज्या वेळाचेर भारताक आमचे 100 वर्सां जातात त्या वेळाचेर त्या सुवर्ण महोत्सवी वर्सां भितर आमचो भारत खंय एका विशिश्ट हातून पावपा खातीर जे आसा तें विजन आमी पळयल्लें आसा. जगान नंबर 1 जावपाचो, भारत हो विश्वगुरू जावपाचो, त्या विजनान माननीय नरेंद्र मोदी आनी तांची टीम काम करता. गोंयान सेम डॉक्टर प्रमोद सावंत किंवा आमी आतां स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत हें म्हणटात आनी 2037 पर्यंताचे पयलींच कारण गोंय ल्हान आसा, सुशिक्षीत आसा, सगळे गोंयकार बरे विचारांचे आसा. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला के आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। नॅशनल पॅलिएटिव्ह केअराचे एका दिसाची परिशद आयज साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटात जाली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्याक संबोधीत केले। महाराष्ट्र, गोंय आनी गुजरातांतल्या ह्या परिशदेक प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले। एपकेम की तरफ से नेशनल पैलेटिव केयर पे आज का 1 डे का सेमिनार साई नर्सिंग इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किया था। मैं नेशनल पैलेटिव केयर के सभी ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, यहाँ से सभी पार्टिसिपेंट इस 1 डे सेमिनार में अटेंड हो गए थे। हमेशा की तरह उन्हें जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से जो सपोर्ट चाहिए वो हमें दे रहे हैं। ने हमारी पैलेटिव केयर पॉलिसी ऑलरेडी लॉन्च की, जो पैलेटिव केयर में काम कर रहे हैं उनके लिए सपोर्ट गोवा सरकार की तरफ से है। आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग फॉर द ऑर्गेनाइजर्स फॉर देयर हैकाथॉन विच इज इन द फील्ड ऑफ द पैलेटिव केयर। दे हैव उन्होंने जो लॉन्च किया इसके लिए भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे लगता है कि मेडिकल एंड नॉन मेडिकल फील्ड पीपल विल ऑल्सो join for this hackathon and इसके न्यू इनोवेटिव थिंग्स विल कम इन द पैलेटिव केयर, इसलिए भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन। माड जगलो जाल्यारच राज्याचे पर्यटन आनी हांगाची संस्कृताय तिगून उरतली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। माडाचें अस्तित्व सांबाळून दवरपा खातीर शेतकारांनी भरपूर काम करप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें। राष्ट्रीय नाल्ल परिशदेंत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। गोमंतकान आयोजीत केल्ली ही एका दिसाची परिशद काल जाली। ह्या वेळार कृषी मंत्री रवी नाईक, तामिळनाडूचे कृषी मंत्री MRK पन्नीरसेल्वम, कर्नाटकाचे कृषी मंत्री N चलुवराय स्वामी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। नाल्लाच्या उत्पादन वाडी खातीर पुराय सहकार्य करपाचें उतर मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें। आमकां गोंया खातीर माडाचें झाड हे खूब म्हत्वाचें आसा आनी तें माडाचें झाड जर आमी आनी खूब मोठ्या प्रमाणात लावपाक शकले, वाडोवपाक शकले आसत, फाटल्या 25 वर्सांक जी टुरिस्टाची संख्या वाडटा
ती त्याच्या पेक्षा जर आनीक वाडोवंक जाय आसत जाल्यार ही माडाची झाडां वाडोवपूय चड म्हत्वाचें आसा. आनी हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट हांव मुद्दामून सांगता, तुमी मुद्दामून पळयशात जाल्यार साहित्यिका पासून तो टुरिस्ट पर्यंत गोंयचो माडाच्या बाबतींत सातत्यात तेंच्यांनी उल्लेख केल्लो आसा. आनी हो माडाचो उल्लेख गोंयच्या साहित्य क्षेत्रांत आसतलो, गोंयच्या सामाजीक क्षेत्रांत आसतलो आनी गोंयच्या कल्चरल आनी टुरिजम सेक्टरांत आसतलो. हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी ताका लागून आमी जशें म्हणटा की जर माड जगलो जाल्यार गोंयचो टुरिजम जगतलो, गोंयचो कल्चर जगतलो. आनी तो जगपा खातीर आमी शेतकऱ्यांनी काम करप हें चड म्हत्वाचें आसा. प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी येवजण आनी दाळीच्या स्वावलंबन अभियानाचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयज जालें. ताचे थेट प्रक्षेपण गोंयांतय आयोजीत केल्लें. दक्षिण गोंयांतल्या कृषी विज्ञान केंद्रांत ही कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळींत राज्याचे भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, कृषी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंयांत अनफॉर्च्युनेटली और फॉर्च्युनेटली शेतकऱ्यां भितर दोन क्लास आसा. यू हॅव मार्जिनल फार्मर्स जो शेतीचेर पोट भरता, शेतीचे उत्पन्न जर ताजे माल प्रायस मेळना जाल्यार तो त्रासा पडपाचे. दुसरो शेतकरी आसा तो मातसो आमी ताका लँडलॉर्ड म्हणटात किंवा भाटकार म्हणटात. जो जाका तांक आसता, होल्डिंग कॅपॅसिटी आसता. नाल्ल समज पडले 50,000 नाल्ल भाटकाराक पडले, शेतकऱ्याक पडले आनी नाल्लाचो प्रायस ना, ताका नाल्ल विकून ताजे इन्कम हे करपाची गरज ना. ताजे कडेन गुडाव आसा, तो नाल्ल गुडावनात दवरता, प्रायस मेळटा तेन्ना विकता. अशे दोन कॅटेगरी फार्मर्साच्यो गोंयांत आसा. हातूंत शेतकऱ्याचे मार्जिनल फार्मर्स पळय जे आहा तांकां चड हेल्पाची गरज आसता. म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी किंवा एग्रीकल्चराच्यो स्किमी आसता पळय ते आर फोकस ऑन एग्रीकल्चरल फार्मर्स. प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा की विकसीत भारत जर करतलो जाल्यार प्रत्येक शेतकरी हो विकसीत जावपाक. कृषी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें. आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आणि आमच्या देशाचे कृषी मंत्री प्रामुख्यान सामके मन लावन किंवा इंट्रस्ट घेवन तेजो नियाळ घेतात. खंयची स्कीम कशी इम्प्लिमेंट जाता, ती शेतकऱ्यांपर्यंत कशी पावता, शेतकऱ्यांक कसो फायदो जाता हे ते जातीन सामके लक्ष घालून पळयतात. तुमकां खबर आसतलें आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टरान सांगला की आत्मनिर्भर भारत. प्रायम मिनिस्टरान एक घोशणा केली की आत्मनिर्भर भारत. आणि तेच्याच पावलार पावल दवरून आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी बी घोशणा केली की आमचे गोंय बी त्याच पावलाचेर वचपा जाय आनी आमी स्वयंपूर्ण गोंय हो प्रोग्राम राबयता. तुमकां खबर आसतली स्वयंपूर्ण गोंय हो प्रोग्राम राबयता आसतना आमी खंयचोच घटक आमी सोडले कडेन ना. आमी म्हाका दिसता सगळ्यो आमच्यो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स, सगळ्यो डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स आमी सगळ्या तळगांवांक, सगळ्या बारीकांतल्या बारीक लोकां पर्यंत पावोवपाचें आमी काम करता. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनाचेर नव्यानच उबारिल्ल्या होल्डिंग एरियाचें उक्तावण केलें. आरक्षीत तिकीट नाशिल्ल्या प्रवाशां खातीर हे केंद्र उबारलां.
अशें रेल्वे मंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. देशभरांतल्या हेर कांय रेल्वे स्थानकाचेरूय ही सुविधा सुरवात करतले. न्यू दिल्ली स्टेशन, इस पर बहुत सडन सर्ज आती है हमेशा क्राउड का, पैसेंजर्स का एक सडन सर्ज आता है. इसके लिए 2 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था टेम्परेरी होल्डिंग एरिया का. उस एक्सपेरिमेंट से जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उनको बहुत लाभ हुआ. अब एक परमानेंट एरिया बना लिया है यात्री सुविधा केंद्र, जिससे कि जो भी पैसेंजर्स आएंगे, विशेषकर जिनके पास रिजर्व टिकट नहीं है, वो लोग पहले यहाँ पर आएंगे. अंदर से जितने भी टिकटिंग काउंटर्स हैं उन टिकटिंग काउंटर्स को शिफ्ट किया जा रहा है. देश भर में 76 स्टेशंस पे इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म पे आके भीड़ न करनी पड़े. आयज लोकनायक जयप्रकाश नारायण हांची जयंती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकनायक जयप्रकाश नारायण हांकां आर्गां ओंपल्यात. लोकनायक जयप्रकाश हांणी बंदखणींत ख्यास्त भोगतना आपलें दुख्ख एका डायरींत नमूद केल्लें. तशेंच लोकतंत्राचेर तांचो आशिल्लो अतूट विश्वास लेगीत तांणी बरयला. तांकां आर्गां ओंपतना जयप्रकाश हांच्या जिविताचेर एका व्हिडिओंतल्यान प्रधानमंत्र्यांनी श्रद्धांजली ओंपल्या. जयप्रकाश जी के जीवन को कालखंड कर हम देखें तो ध्यान में आता है कि इतने उतार चढ़ाव और निराशा आना बहुत स्वाभाविक होता है. उस उम्र में उस व्यक्ति में वो चेतना थी कि देखा देश का हाल, फिर खड़े हो गए, फिर मैदान में आ गए, संपूर्ण क्रांति का विचार लेकर के आ गए और लाठी गोली जुल्म के बीच आ गए. मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों से कभी निराश नहीं होना चाहिए. इससे बड़ा जयप्रकाश जी का कोई संदेश नहीं हो सकता है. आज उनके जन्म जयंती पर हम यही उनसे प्रणाम करते हुए कहें कि हमें शक्ति दो. संपूर्ण क्रांति का मंत्र संपूर्ण विकास क्रांति के मंत्र के रूप में परिवर्तित हो. हम साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं. लोकतंत्र के मूल्यों को और अधिक ताकतवर बना करके चले. यही आशीर्वाद उनसे मिलते रहे. फुटबॉलपटू क्रिस्टियानो रोनाल्डो हांच्या आगमनान फकत गोंयांतच न्हय जाल्यार देशभरांत फुटबॉल मोगे मदीं उमेद फाकल्या. गोंयकार युवा फुटबॉल खेळगड्यां मदीं नवो उत्साह येतलो असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. ताळगांवच्या गोंय फुटबॉल असोसिएशनाच्या वर्सुकी पुरस्कार वितरण सुवाळ्यांत ते उलयताले. राज्य सरकार सदांच फुटबॉलाक फाटबळ दितले. तशेंच प्रशिक्षण आनी साधन सुविधांची उदरगत करतना चलयांक फुटबॉला खातीर प्रोत्साहन दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. I'm happy to note that the government of Goa has extended the grant of rupees 2 crores to support this tournament, reaffirming our commitment to promote the football in the state. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has become the constant advocating health, fitness, sporting excellence through his visionary Fit India movement. This movement inspires every citizen to make the fitness the part of our daily life. Under his leadership, India has seen the renewed focus on the sports infrastructure, the youth participation and fitness in education. Initiatives like Khelo India, the Target Olympic Podium Scheme and the Fit India Freedom Run have encouraged the millions to live the more active and disciplined life. The Prime Minister's vision goes beyond physical fitness. It aims to build strong, confident and resilient India where the sports and fitness are the part of our national culture. राज्यांत पर्पल फेस्ट चालू आसा. 9 तारखेक ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जाल्लें. पर्पल फेस्टांत दिव्यांगां खातीर जायत्यो कार्यावळी आनी उपक्रम आयोजीत केल्यात. दिव्यांगांच्यो खाशेल्यो गरजो वळखून तांकां जावपी त्रास उणे करपा खातीर वेगवेगळी उपकरणां ह्या प्रदर्शनांत पर्पल फेस्टांत प्रदर्शीत केल्या. अशाच एका स्टॉलाक पणजी दूरदर्शनान भेट दिली. यहाँ पे हम जैसे पिच टेक करने के लिए आए थे, अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए, और पर्पल फेस्ट गो के
जीवन स्तर को सुधारने के भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। चाहे वो संगीत हो, कला हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसको आगे बढ़ाने का एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम काफ़ी नई नई चीज़ों को, नई नई डिवाइसों को देखे, बहुत अच्छा लगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक मंच है जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के डिसेबल्ड के लोग मिलते हैं। और यहाँ पे मुझे तो अभी तक जो भी मतलब परिवार जो भी लगा सब ठीक ठाक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। I came Goa Purple Fest for the first time and it's rocking. I am just enjoying every bit of it. It's so colorful, vibrant. Met so many artists of different art forms, music, dance, painting, everything, and everything is good in Goa. Accessibility is too good. पळयाचे तापमान पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परत एक नंतराच्या मुखेल खबरांचेर। कृषी येवजण्यांच्या प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण, गोंयांतय जाली कार्यावळ। म्हजें घर येवजण लोकांमेरेन पावोवपाक भाजपाची राज्यभर मोहीम, केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या हेर येवजण्यांची दितले माहिती। नॅशनल पॅलिएटिव्ह केअराचेर सांखळी जाली एका दिसाची परिशद, महाराष्ट्र, गोंय आनी गुजरातांतल्यान प्रतिनिधी जाले वांटेकार। नाल्लाच्या उत्पादन वाडी खातीर पुराय सहकार्य दिवपाचे मुखेलमंत्र्यांचे उतर, राष्ट्रीय नाल्ल परिशदेक केले संबोधीत। नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावेल्या होल्डिंग एरियाची रेल्वे मंत्र्यांनी केली पळोवणी, देशभरातल्या हेर कांय रेल्वे स्थानकाचेरूय सुरू करतले ही सुविधा। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुमी सामाजीक संकेतथळार पळोवंक शकता। त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 195, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत नमस्कार।